सोमेस्तांक म्हजो नमस्कार. तुमच्या मुखार दवरता एक ल्हान कथा. बऱ्या कोन्याचो वायट परिणाम. कुट्टाड्याक पणजे करून बसीचो क्लिनर मोठ्यान आवाज करीत आसलो. हय, त्या दिसा आमकां कॉलेजीन कसली तरी सुट्टी आसली आनी हांवें आमच्या सोयऱ्यांगेर म्हापश्यां वचोंक चिंतलें आनी हांव मडगांव कदंबा प्रसार पावलोलो. कुट्टाड्याक पणजे म्हणून परत त्या क्लिनरान आवाज म्हज्या कानार पडलो. तेन्ना हांवें म्हजी नदर ते बसीचेर भोंवडायली. बसोंक जागो आसा तो पळोवन बेगीन बसीत चडून जनेला कडेन बसका घेतली. थोडो वेळ उपरांत बसीची सगळीं सिटां भरलीं आनी बसीन पणजेचो रस्तो धरलो. लांब रस्तो आनी पणजे पावंक वेळ आसा म्हणून हांव म्हजे दोळे धांपून मनान एक कांतार गुणगुणायत आसलो. थोडो वेळ बस चल्ल्या उपरांत फ्यू करून पिड्डुकेचो आवाज आयलो आनी हांवें म्हजे दोळे उगडले. बस नुवेंच्या बस स्टॉपार थांबली आनी एक जाणटी शमाय आनी तिच्या वांगडाक एक सोबीत तरणाटें चिडून बसीर चडटात तें हांवें पळयलीं. बसीर जागो आसूंक ना म्हणटच तीं दोगांय उबीं आसलीं. हांव पळयतालों कोणूय उठून ते जाणटे म्हातारेक बसूंक जागो दिता जाल्यार, पूण कोणूच उठूंक ना. आनी पणजे पावंक लांब रस्तो आसा हें चिंतून हांवेनूय तांकां पळयनासलेल्या भाशेन केली आनी परत म्हजे दोळे धांपून म्हजें कांतार गुणगुणावंक सुरू केलें. म्हजें कुसीस म्हाका सोतावंक लागलें. म्हजे संवय प्रमाणे हांव म्हजे बसके वेलो उठलो आनी ते जाणटे शमायक बसोंक जागो दिलो आनी खूब रावून म्हजी उरलेली पणजेची वाट थांबली. पणजे प्रासार बस थांबली तेन्ना ते जाणटे शमायचो आवाज म्हज्या कानार पडलो आनी तिणें म्हाका अशें म्हटलें, बाबा, देव बरें करूं तुवें म्हाका बसोंक जागो दिलो म्हणून. हांव जाणा तुवें म्हाका म्हजे नातीक पळोवन म्हाका जागो दिला म्हणून, पूण रागार जायना काय, तिचो न्हवरो आसा. ही उतरां तिणें मोठ्या आवाजान म्हटली आनी बसींतलो लोक जो देंवतालो ताणें ही उतरां आयकलीं आनी म्हाका पळोवन हांसोंक लागले. लजेन म्हाका घाम सुटलो आनी हांव म्हजी मान काला घालून बेगीन बसींतलो सोकला देंवोन फेरी बोट धरूंक चलोंक लागलो. ओ इश्टानो, त्या तेंपार मांडवी पूल मोडलोलो आनी त्या खातीर म्हापश्यां वचोंक पणजेतान फेरी बोट धरून पोलतोडी वचोंक पडटालें. असो हांव चलतना हांवें एक जाणटो दादलो कुटत हातांत एक बॅग घेवन फेरीचे वाटेन वेता तो पळयलो आनी तो फेरी धरूंक वेता म्हूण सजमून काकूत दिसोन हांवें ताच्या हातांतलें बॅग घेतलें आनी दुसऱ्या हातान ताच्या हाताक धरून आमी चलत फेरीचेर पावले. फेरी बोटीर पावतच ह्या जाणट्या दादल्यान आपल्या बोल्सान हात घालून 5 रुपयाचें नोट भायर काडलें आनी म्हाका तो दिवंक लागलो. हांवें म्हज्या दोनूय हाताची ताटां वयर काडून हालयलीं आनी म्हाका पयशे नाकात म्हणून सांगलें. ते जाणट्याक बरें आयकोंक येनासलें दिसता, कित्याक ताणें मोठ्यान अशें म्हटलें, कितें 10 रुपया तुवें तान हांगा हाडपाक देसेंत न्हेसोन चोरूंक भायर सरला कितें? हांवें ताका दुसरी फावट सांगूंक प्रयत्न केल्लो म्हाका पयशे नाका म्हणून, पूण तो सजमूक न्हय म्हूण म्हजें एक उतर आयकोंक तयार नासलो. पूण परत आयज काल कोणाक पातयेंक जायना बाबा, कोणाक पातयेंक जायना अशें म्हणत आसलो. लोकांची नदर म्हजेर आसा हें म्हाका म्हजे दोळे बोंडावन पळोवची गरज नासली. म्हजी मान परत एक फावट खाला घालून हांव एका कोणशाक वचोन फेरी पोलतोडेक पावपासून कोणाक पळयनासतना ओगी रावलो आनीक शेवटी दुसरी बस धरून म्हापश्यां पावलो. म्हापश्यां बाजारांतान म्हाका आनीक बस धरची गरज आसली. त्या पासत हांवें चिंतलें जीव तोंडकार करूंक एक तोंड लेमोनाद पियेतलो म्हणून आनीक हांव एका दुकानार गेलो आनीक एक लेमोनाद करूंक सांगून असोच म्हजे सवें आयज घडलेले घडणे वयर नियाळ करीत
आसतना अवचीत म्हजी नदर एका सुणयाचेर पडली. हें सुणें एकदम भुकेन आसा दिसतालें आनी म्हाका पळयत आसली. म्हाका ताची काकूट दिसली आनीक हांवें चिंतलें, मनीस अनोपकारी. मनशाक बरें केल्यार परस मनजातीक बरें केल्यार तीन तर बरो उगड आसतो तेणी. त्या दुकानार हांवें एक पाव उंडो घेतलो आनीक तो उंडो हांव घेवन त्या सुण्याक दिवंक गेलो. आनीक हांवें तो उंडो त्या सुण्या आसलेले थंय खाला दवरलो. तो उंडो काला उडयतना म्हज्या हातांत आसलेलें म्हजें पाकीट काला पडलें आनी हांवें तें काडोंक म्हूण म्हजो हात काला घातलो. त्या सुण्याक दिसलें हांव तो उंडो परत काडूंक सोदता म्हणून, आनीक ताणें म्हज्या आंगार उडकी मारून म्हज्या हाताक घास काडलो. सुणयांक उंडो दिवप म्हाका म्हारग पडलें, कित्याक म्हाका 14 इंजेसांवां करची पडलीं. हय, तो दीस उगडाच असो, कित्याक सगळ्यांनीच म्हजें बरें करण्याचो वायट ओट काडलो. हय, होच जावन आसा तो बऱ्या करण्याचो वायट परिणाम त्या दिसाचो. चड आनीक चड देव बरें करूं.